आज अनंत ऊर्जादीप या दिवाळी अंकाचे प्रकाशन करपाक खूब खोस भोगता। गोंयचे दायज हे आमच्या घरांनी आसा आनी गोंयची आदली घरां आंतीक घरां हाजो एक आढावो घेवप, एक डॉक्युमेंटेशनान हाडप हें चड गरजेचें। गोंयकारपण जर जितें उरतलें जाल्यार आमची परंपरा आनी आमचें दायज हें फुडले पिळगेक अवेलेबल करप, तें खंय तरी कॉम्पायल करून तांकां केन्ना तरी शिकपाक दिवप हें गरजेचें। आमी सरदेसाय आमचें एक पोन्नें घर, हें घर आमी आतां रिनोवेट करून आनी रिवायटलायज करून आमी सुरवात केल्लें आहा। तातूंतूय बी खूब इतिहास आहा। हो इतिहास आमकां आमचे सरदेसायांचे फुडले पिळगेकूच न्ही पूण गोंयकारांक दाखोवपाचो आहा की जी रीच हिस्ट्री आमच्या घराब्याची आहा ती जनतेकूय कळपाची गरज आहा, समाजाकूय कळपाची गरज आहा आनी समाजाक ताजो फायदो जावपाची गरज आहा। म्हाका दिसता सगळे व्हडलीं जीं घरां आसा हातूंत देशप्रभूचें आसा, हातूंत व्हडलीं घरां आसा आनीय बी आसतलीं, ती फुडले खेपे तांचो आस्पाव हातूंत येवचो असो हांव मागतां। आनीक एक की गोंयकारपण गोंय हें गोंयचे फुडले पिळगेक कळपा खातीर जाता तितलो तातूंत अभ्यास आनी रिसर्च जाता हो गरजेचो।